सध्या ह्या दिसांक बिबटो भोंवता म्हणून हांगा बोवा जाला जे हावसिंग बोर्ड कॉलनी आसा आनी करमली इस्टेट. तुमी हांगा तुमचे कितें तरी काम चालू आसा तुमगे येवप वचप जाता. तुमी हांगा कितें नोट केला तेजे बद्दल? नोट केला ऑलरेडी. आमचे जे कडेन पळय काम चालू आसा पळय न्ही त्या सायडीच्यान तागेले ठशे म्हणल्यार पावलांचे येता वता ते क्लीन आसात. प्लस हांगचे पळय रेजिडन्स आसात. एक साईश म्हापशेकर म्हणून, प्लस तुगेलो आमगेलो करमली इस्टेट म्हणजे तेगेले एक बंगलो आसा. आनी हांगा कितले बंगले आहा सगळे बंगल्यांनी तो रातचो क्लीन भोंवता कुत्र्यां धरपाक. पयर तेणे साईशान साम क्लीन तेगेलो हे नायट विजन ह्या सायडीच्यान करून सारको तेगेलो हाजेर सीसीटीव्हीचेर क्लीन दिसता. तो येता वता तो कुत्र्यां धरता तेगे दारां सामको उबो रावता असो साम कंटिन्यू जवळ 5 मिनटां उबी रावता. परत त्या सायडीच्या फाटल्यान वता फक्त कुत्री सोदता तो. आतां हांगा जवळ जवळ हे हावसिंग बोर्डांक प्लस हे करमली इस्टेटींक सगळ्यांक सामकी धडकी भरली आसा की हो वाघ सामकोच आतां रेजिडेन्शियल एरिया आयलो म्हणून. तेन्ना म्हाका एक सामकी एक विनंती आसा हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन. एक सांग म्हाका, येता तो बिबटो येता पळय तो खंयच्यान येता? बिबटो येता तो हे शिरवय बी दोंगर आसा पळय न्ही त्या सायडीच्यान क्लीन सारको असो चलत मेन रोडा वयल्यान असो तो हावसिंग सोसायटीक भितर सरता सामको. आनी तो जवळ जवळ म्हाका दिसता तो बरो व्हडलो आहा. पळयला आमी सामको क्लीन तेगे हेचेर व्हिडिओचेर नायट विजनाचेर तेगे क्लीन दवरले आहा. प्लस तेगेलो करमली इस्टेट आहा तेगे बंगल्यान त्या करमल्यागेरूय बीन तो सगळे आंगणा भोंवून लास्ट तुळशी वयल्यान उडी मारून वता तो कित्याक गेलो कितें मेळ्ळो कितें जालें म्हणजे आमकां खबर ना. आतां तुगेलें काम चालू आसता तेगेले फुटाची फुटप्रिंट साम क्लीन आसा. वता आनी येता तो कशें आसा तेगे फुटप्रिंट सामकें क्लीन. म्हणल्यार म्हाका दिसता बरो ओल्ड ते फॉरेस्टरां हाडत तांकां जर दाखयत ते फुटप्रिंट ते क्लीन धपक्या सांगतले ते कितले वर्सांचो तो वाघ तो. आतां ही गोश्ट कितले दीस जाले हांगा? 8 दीस जाले. पूण हांगचे रेजिडेन्शियल पयलींच्या रावता ते सांगता हो खंय वाघ कितलो तेंप जालो येता वता. हाजे पयलीं 2 कुत्री व्हेल्या ताणें. आनी सध्या फॉरेस्टान येवन हांगा हय फॉरेस्टाचे मनीस आयिल्ले आसा. प्लस तेणी पिंजरोय लावून दवरिल्लो आसा. रोकडो सेकंड डे रोकडो पिंजरो बीन लावून तेणी सेट करून दवरला. पूण अजून काय तेजें हें कांयच ना. तुमचें नांव कितें? नितीन काकोडकर. अशी वाट घेवपाची. म्हजें नांव अवीश सावंत देसाय. हांव हावसिंग बोर्ड शेल्डे हांगा रावतां. रिसेंटली लास्ट विकाक आमी फॉरेस्टाक कंप्लेन केली की हांगा एक बिबटो रातीन
वावरता आनी तेणें ऑलरेडी 2 पेटे सुमार खायल्ले आसात. हांगा लागींच एक वॉटराचो उदकाचो सोर्स आसा तेजे खातीर पिवपा खातीर. सो म्हाका दिसता तेका लागून हो हांगचो रेजिडेंट हें जाला आनी तेका जितले मागीर हे पेटे सोंपपा ना तितले मागीर तो हांगाच आसतलो. सो आमी ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ली आसा फॉरेस्टान. तेमी ट्रॅपय घातलेलो आसा, पूण तो ट्रॅप कितलो इफेक्टीव आहा तो सद्या आमकां खबर ना. तेजें लोकेशन बरोबर आसा तेंय आमकां खबर ना. सो आमी रिक्वेस्ट केल्ली फॉरेस्टाक की तो ट्रॅपाचें लोकेशन एक तर तेमी चेंज करचें आनी कितें तरी इफेक्टीव मेजर घालचो. कित्याक आमची हांगा ल्हान भुरगीं भायर भोंवता, आमची पाळीव कुत्रे भायर आसा खुबशे. सो आमचे खातीर तें एक रिस्की सिच्युएशन जाल्लें आसा. सो हेजेर रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंटान बेगिनात बेगीन एक्शन घेवची ही आमची कळकळीची विनंती आहा. पयर 2 तारखेक हांगसर फाटल्यान बिबटो आयिल्लो. म्हणजे बिबटो आयलो म्हणून आमकां कशें कळ्ळें, आमचो एक बारीक पेटो ना जालो. सो ना जालो म्हणून आमी आमचे CCTV कॅमेराज आसा, सो तेजेर आमी कॅमेरा स्कॅन केले की पेटो एक्झॅक्टली खंय गेलो काय म्हणून. सो तेजेर आमकां दिसून येयलें दुसरे दिसा 3 तारखेक की पेटो बिबट्यान व्हेला म्हणून. आनी मागीर आमी आशिल्ले ते सगळे पेटे आमचे भितर केजीन घातले आनी त्या दिसा आमी पळयलें की परत तो बिबटो आयला काय म्हणून. पण त्या दुसऱ्या दिसाय बीन तो आयलो, आमच्या फाटल्यान दुर्गाचेर बसलो कितलो वेळ. तिसऱ्या दिसाय बीन आयलो. मागीर आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें की बिबटो येयल्लो आनी तेणें आमच्या पेट्याक व्हेला म्हणून, तेन्ना फॉरेस्टाक आमी इन्फॉर्म केल्लें. आनी फॉरेस्टान रोखड्याच दुसऱ्या दिसा येवन हांगसर पळयल्लें आनी तेणें रोखड्यार हाडून ट्रॅप बीन लायलो. पण ज्या दिसा ट्रॅप लायला त्या दिसाच्यान तो बिबटो हांगसर दिसूना, आमच्या कंपाउंडांनी दिसूना वा तो ट्रॅप हेय जावना, ट्रॅपूय जावना. पण रातची सदां जे स्ट्रीट डॉग्स आसात हांगा ते त्याच वटेन, म्हणजे ज्या वटेच्यान तो येता त्या वटेन पळोवन खूब भोंवता. सो एक्झॅक्टली तो बिबटो खंय आहा तो खबर ना. पण आतां 5 दीस जालो तो ट्रॅप लायल्या, आजून बिबटो सांपडिल्लो ना. सो एक भंय निर्माण आसा, कित्याक हांगा आमची ल्हान भुरगीं बीन आसा. सो ताका लागून मातसो बिबट्याचो भंय दिसता भायर सरपाक. तुमगेले की हेचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेजे नंतर ट्रॅप बसयले मागीर परत येयल्ले हय, ते डेली येताले. ज्या दिसा ट्रॅप बसयला त्या दिसाच्यान 5 दीस ते सांजचे सदां येवन ते म्हणजे पेट्याक भितर दवरून ते वयतात. आनी पण अजून परत तुमगे CCTVक बी दिश्टी पडला बिबटो बी? ना 3 दीस कंटिन्युअसली दिश्टी पडला. पण ट्रॅप लायले नंतर तो दिश्टी पडूना. पण तो आसा सो दिसता म्हाका, कारण ज्या तशें कुत्री भोंकता त्याच वटेन ज्या वटेन तो येता, तशें दिसता की आसपास जाय तो, पण ट्रॅप तरी जायना.